जेन्ना डिपार्टमेंट घेतले तेन्ना 1,40,000 ताजे हें जाल्लें. आमचे लिमीट सिलींग कितें आसता 1,40,000च्या वयर सिनियर सिटीजनाक ताजे वयर आयल्यार अर्ज सँक्शन करपाक मेळना. वी हॅड रीच टू दी टॉप. आमी सॅच्युरेट जाल्ले. आमी परत तातूंत भितर 80 वर्सांच्या वयर तांची सर्वे घेतली आनी एकाच बरोबर आमकां जे 10,000 सुमार लोक जे मेले नंतरय तांणी सर्टिफिकेट दिना, लायफ सर्टिफिकेट ना, तांची सर्वे केली आनी तांचे काडले. आयच्या एका घडीक भितर हांव तुमकां सांगता की आमी सादारण 16,153 लोकांचे जे एलिजिबल नाशिल्ले, जे मेल्ले, जे सोडून गेल्ले आसात, लंडन गेले, जे हातूंत भितर बायल आनी घोव घेतात, अश्यो 16,000 आमी भायर काडले. हायाच बरोबर जे मेल्ल्या मनशांचेर पयशे गेल्ले किंवा जे पयशे अकावंटाचेर वचनाशिल्ले ते सादारण आमी 60 कोटी रुपया ह्या डिपार्टमेंटाक हाडले. म्हणजे म्हाका एक म्हयन्याक आयज सेवींग जे जाता पळय न्ही 3.30 crore सेवींग सरकाराचें जाता, जे खंय तरी म्हयन्याक वताले. म्हणजे जेन्ना तुमी 16,200 जे बोगस लाभार्थी आशिल्ले, बोगस इन द सेन्स मेल्ले पसून काडले नाशिल्ले, त्या लाभार्थ्याचे पयलीं फावट सर्वे जाल्ले आसा. ह्या 10 वर्सान केन्नाय जाली ना. म्हजे डिपार्टमेंट घेतले नंतर हांव गेले 10 वर्सांक हेच काम करीत आसा. आमी सांगतात कोणाचे पयशे बंद जाले, कोणी मेले नंतर जिते आसतना मेले म्हणून हें दिल्लें आसा. वर्साक 1 फावटी लायफ सर्टिफिकेट दिवची पडटा. 4-4, 5-5 फावटी लायफ सर्टिफिकेट दिली ना. पर्सनल विजिटाक गेले तेन्ना घरा कडेन मेळना. शेजारी सांगतात ती हांगा आमकां खबरच ना, जाल्यार मागीर तो रिपोर्ट एखादे वेळी 1-2 केसींनी तसो आयिल्लो. म्हणटकच म्हणटा की जिते आसा त्या मनशाक तुमी मारून उडयल्या म्हणून खुबशे आंदोलनां जातात. तशें न्ही तें.